मैं ठीक है तो All right. Go, Baba Kurin. ओके. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Amen. मगला बापा, आम्ही एकठांय जाल्या एक कुटुंब कसो तुझे उतर आयकूंक. बापा, ही आमची खुशी न्हय, पूण तुवें आमकां हाडल्याय. हे उतर आमचो भाव विन्संट उलयतलो तेन्ना पवित्र आत्मो तेजे चिंतन उलयतलो. तेजे वरवीं आमकां जाय ते तुजी सजमोणी बापा आमकां कळटली. आनी आमी ह्या जिविता वरवीं हें आयकून आमचेच जिविताची नवसोरणी जावन आमी दुसऱ्यांक हें उतर पळय आमी आयकतेल्या दुसऱ्यांक आमी दिवपाक पवित्र आत्म्या तूं आमकां वतलोय म्हूण आमी सोत मानता. पवित्र आत्म्या, तुजे उदेशी कांयच जायना. तूं जावन आसाय सगलोच आमचो. आमी तुजेर विस्वासता आनी ही आयचें देवाचें उतर आमकां फलादीक जातलें आनी आमी फकत आयकूंकूच न्हय पूण आमी हें उतर दुसऱ्यांक एक गवायकी जातली म्हूण आमी आर्गां दिता बापा. हें मागणें हांव कोत्तां बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Amen. Amen. Praise God. Amen. Welcome, Jesu Jesus. Karga. बरें. कोणागे गोवायकी आहाय? Praise Jesus. गेलते पाटी पेकोणेचे मागणी केलोले ब्रदरान. पेकोणेचे टिचिंग दिलोले. कोणागे गोवायकी आहाय हे पाटी? आर्कान जेसूक. Praise God. Hello. Hello. काय ना जेजू सांगपाक जेजू गेले गोवायकी जीसस ओके आहे सगळी प्रेज गॉड गोवायकी आसपाक एकदम गरजेचें न्ही. जेजू कारगा. जेजू कारगा. प्रेज गॉड थँक यू बरें, हांव एक गोवायकी दितां. ओके ब्रदर आयज कितें जालें, आयज म्हाका एक इन्विटेशन मेळ्ळें आमच्या कार्मलायट सिस्टरांक पळोवपाक. आमची कार्मलायट सिस्टर हांगा सेंट मेरीज कॉन्व्हेंट आहा आनी आमची एक सिस्टर सदांकाळ येता बायबल क्लासी सिस्टर मारियोला म्हणून. पण तिणें म्हणलें आमी दोन सिस्टरी आहात तांकां देवाचें उतर आयकोंक जाय कित्याक हांव सदांकाळ देवाचें उतर आयकोंक येता 4 वरांचेर आनी त्यो सिस्टरी आयकतात. हांव कित्याक आयकतां तें कित्याक हांव सगळें सोडून जर आयकोंक येता तें तांकांय आतां मुनी खोशी पडल्या देवाचें उतर आयकोपाक म्हणून देवाचें उतर आयकतात. आनी ती म्हणूंक लागली हे दोन सिस्टरींक मातशे त्रास जाता थोडे. एकल्याक डायबिटीस आहा, एका सिस्टराक मातशें कितें म्हणटात तें ब्लड प्रेशर आहा. सदांचेच कोण जाणटो जालो तांकां डायबिटीज आसतली, तांकां हें दुखतलें, हें चलतलें, ब्लॅडराचें काम जातलें, कितें तरी आहा. आनी आमी सगळीं जाणो की आमी देवाच्या उतरान येवचे पयलीं आमी सदांकाळ कितें करताले. आमकां उतराची सजमणी मेळचे आदी आमी कितें करताले. तुमीच म्हाका सांगात. हांव तुमकां सांगता हांव कितें करतालो. तुमी सांगात म्हाका. आमी देवाच्या उतरान येवचे पयलीं आमकां उतराची सजमणी मेळच्या पयलीं आमी आमी समज आमकां कसलें दुयेंस येयल्लें, कसली पिडा येयल्ली, आमी कितें करताले. तें उलयतालीं करताली सारकें परतून आनी परतून सगळ्यांक सांगोंक भोंवता. सगल्यांक सांगूंक भोंवताले आमी मुझे पासत मागणें करात. आनी आनी ताचे मागणी उपरांत आमी कितें करताले तें आमी म्हणलें उतरांनी. पूण आमी कितें करताले डॉक्टरा कडेन वयताय. डॉक्टरा कडेन वेतना. सारकें म्हणलें डॉक्टरा कडेन वेताले. वय मागीर बाबा डॉक्टर ना जाल्यार आमची आयज बायबल क्लास आसतली आहली. हांव विचारतालो ना डॉक्टर नासले जाल्यार आमी आतां फोंडान गेल्ले आसात. प्रेज गॉड डॉक्टराक लागून आमी वाचले. जेजू कारगांव. जेजू कारकन जेजू कारगांव म्हणटच आमी डॉक्टरा कडेन वेतले. आमी दुसऱ्यांक सांगतले आमकां बरें मागण्यांनी दवरात. आनी हांव जेन्ना गेलो ह्या सिस्टरा कडेन तेंच घडलें. कितें घडलें
आमचे पासत मागणे कराय आणि आम्ही आता डॉक्टरा कडेन 15 दिसांनी एका म्हयन्यान वेता हे टेस्ट करता ते टेस्ट करता इतली पिल्लां दिल्या इतलो आमचो प्रोग्राम केला सकाळी इतलें घे दनपारचें घे रातचें घे एक बरोवन दवरला सगळे सिस्टरांनी देवाचें उतर बरोवन दवरूंक ना पूण तांचो वखदां प्रोग्राम जो हिचे टॅबलेट केन्ना घेवंक जाय हिचे Praise दनपारां God. घेवंक जाय हिचे राती घेवंक जाय बरें बरोवन दवरला तुम्ही आमी सगळीं हांसता Praise Jesus. आमची सिस्टर कितल्यो बरे भाशेन प्लॅन करतात मागणे करतात आनी कितले कितली वर्सां मागणे आतां 70-80 सुमार वर्सां येयल्या तांकां ती मागणे करताय तीर्स करताय नोवेना करता मिसाक वेताय सगळे करताय दोतोरा कडेन वेताय प्रोग्राम दिला तो बरे भाशेन बरोवन दवरला किची वखदां घेवंक जाय पूण हे सगळे म्हाका ती सांगूंक लागली हांवें म्हणलें हांव तांचे फुड्यान कितें करूं हांसोन ताचे कडेन आमी तेच भाशेन आसल्या कित्याक जेन्ना कोण आतां अशें कोत्ता आनी आमी आतां जाणो की ह्यो वस्तू आमी केल्यात पूण आमी ह्यो वस्तू आतां करिना म्हणून हांवें म्हणलें आतां ह्या सिस्टरीक उतराची सजमणी दिवपाक एकदम गरजेची वय की ना Praise God. होय ब्रदर. आमी उतराची सजमणी सगळ्यांक दिता पूण ह्या सिस्टरीक आतां उतराची सजमणी दिवपाक एकदम गरजेची आनी ती जावन आसा सिस्टरी त्यो मात्री त्यो आतां प्रिंसिपल जावन टिचरी जावन सगळे सुपरवायझर जावन सगळे सुपिरियर जावन ती आतां रिटायर जाल्या म्हणून ती आतां ताका आतां काम ना म्हणून ती आतां म्हाका आयकूंक बसल्या हांवें म्हणलें हांव तुमकां आयज सांगूंक सोदतां की देव तुमकां बरो करतलो म्हणून लागली आमी मागणे करीत हांव आनी देव आमकां कितल्यो वस्तू देवान आमकां दिल्यात तो आमकां बरो करतलोच म्हणून आमकां ती खात्री आहा हांवें म्हणलें जेजू ह्या संवसारांत कित्याक येयलो तुमी जाणो ह्यो सगळ्यो प्रश्न जे आमी विचारता आमी जाणो कित्याक संवसारांत येयलो तो आमच्या पातकांक लागून येयलो पूण आमी आतां जाणो की आमच्या पातकांक लागून येवंक ना तो आमची पिडा घेवपाक येयलो तो आमची गोरीबकाय घेवपाक येयलो तो आमचे शिराक घेवपाक येयलो तो आमचे नाकारपण घेवपाक येयलो तो आमची लॉस घेवपाक येयलो तो जे आमची पातकां आसली ते ताणें तो भोगलो जे आमकां फाव जावंक जालें ते सगळें भोगलो हे सगळें खुर्सार केलें जाल्यार आनी आयज जें ताणें केलां आमी तें एके भाशेन आमी एन्जॉय करिना जाल्यार आमी ताचो अनुभव घेना जाल्यार आमी ते आमच्या जिवितांत अनुभव ना जाल्यार त्रास कोणाचो आमचोच त्रास न्ही होय ब्रदर. देवान कितें केलां पूण आमी ताचो फायदो घेना जाल्यार त्रास खंयचो आहा देवा कडेन आहा ताचो प्रॉब्लम आमचो आनी इतलीं वर्सां माद्री जावन थोडे पाद्री जावन आतां आजुत्राची सजमणी ना जाल्यार कितें वाडटा मागणे करीत आहात देवाचें तो उतर तर नकोच कितें उतरान बरयलां तें नकोच आनी आमी आतां आमी सेमिनरीन गेल्या सगळीं सेमिनरीन आयकून आतां सामके पाद्री आनी माद्री जालीं होय की ना होय ब्रदर. पण जो कोणाक उतराची सजमणी आसूंक जाय तांकां उतराची सजमणी बसलो आनी सारकी उतराची सजमणी दिली कितें जेजून केलें तें कितें तो आमचे पासत भोगलो ताणें कितें आमचे पासत केलें ही सगळी सजमणी हांवें तांकां दिली सजमणी दिल्या उपरांत हांवें म्हणलें आतां तुमकां कसले त्रास आहा एक सिस्टर म्हणूंक लागली ब्रदर हांव तुका एक सांगता जेन्ना तूं म्हाका सांगतालोय म्हाका इतली शांती मेळ्ळी तुवें मागणें करूंक नाय तुवें कांयच म्हाका मागणें करूंक नाय तुवें म्हाका फकत उतराची सजमण दिली हांव तुका बरें आयकतां जेन्ना हांव तुका आयकतालें जी दूख म्हज्या कुडीन आसली म्हजें सगळें जोड जाल्लें म्हजे जॉयंट्स पेन जाल्ले म्हाका आर्थरायटीस जाल्ली तें फकत उतर आयकून ती म्हाका पेकोवणी मेळ्ळी Praise God. आर्कान जेजू. हांव विचारतां तुका बाबणे कितले फाटी आमी दुसऱ्यांक सांगता म्हजे पासत मागणें कर एग्रीमेंट प्रे कर म्हजे पासत हात धर आनी मागणें कर
पूण ती सिस्टर जी एक 4 सिस्टर आल्यो, एक सिस्टर फकत उतर आयकोन सिंतीत दिवन आयकोन सजमणी घेवन मागणे करिनासतना तिका पेकोणी मेळ्ळी. आतां हांव विचारता तुमकां, आमी येता देवाचें उतर आयकोपाक, वय की ना? होय ब्रदर. आमी सगळीं देवाचें उतर आयकोंक येता. आमी ह्या जाग्यार आयकोंक येता. आमी दुसऱ्या कडेन वेता आयकोपाक. आमी इतिराक वेता, दुसरे प्रिचर आहात तांकांय आमी आयकता. आमी थोडीं जाणां आसात आमी देवाचें उतर शिकयता. हय, आमी शिकयता. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तें उतर खरेपणी सजमणी घेवन आमच्या काळजाचेर पडटा काय? Praise God. आयकात, हांव कितें सांगता तें. ज्या दिसा म्हाका उतराची सजमणी मेळटा, मागणें करून न्हय, उतराची म्हाका सजमणी मेळटा, त्याच वेळार तें उतर म्हजे भितर ते सजमणी घेवन भितर येता तेन्ना म्हजे भितर तें उतर मास जाता. तें उतर मास जाता. ज्या भाशेन आंकवार मोरयेन आंज बोडवे गाब्रियलाचें उतर आयकलें, जेन्ना तिका सांगलें आंज बोडवे गाब्रियल, तूं एक आंकवार बायल, पूण पवित्र आत्म्या उदेशीन तूं गर्भेस्त जातेली आनी एका बाळकाक ताचें नांव जेजू म्हणून तूं थारायतली आनी तूं तिका दादल्या बरोबर संबंद दवरिनासतना ह्या संवसारान हाडटली. जेन्ना तिणें तें उतर आयकलें, आंज बोडवे गाब्रियलान मागणें करूंक ना, तिका फकत तें उतर सांगलें. तें उतर तिणें आयकलें, तें उतर तिणें सजमलें आनी तें उतर जेन्ना तिचे भितर मास जालें, तिणें आतां कितें केलें? आपलें तोंड उक्तें केलें आनी आंज बोडवे गाब्रियलाक सांगलें, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा परवलें. Amen. Amen. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा परवलें. हांव खिंचूनच वाचूंक ना की आंज बोडवे गाब्रियल म्हणूंक लागलो, मुरी आतां हांवें तुका उतर दिलें, आतां आमी एग्रीमेंट प्रे करूं. ना ब्रदर. आतां आमी देवा कडेन मागुया की आतां तें उतर तुका मेळ्ळां तें, ताचे पासून आमी मागणें करुया. कांयच आमी वाचूना. त्या वेळार मोरयेक पवित्र आत्मो नासलो. ती एक सादी बायल आसली. त्या वेळार पवित्र आत्मो आजून पासून संवसारान येवंक नासलो. कित्याक आजून जेजू ह्या संवसारान येवंक नासलो. जेजू येवपाचो आसलो आनी जेजू आतां जल्मला उपरांत तेन्नाय ताचे कडेन पवित्र आत्मो नासलो. कितें घडलें? जेन्ना जेजूचो बातीज जालो, 30 वर्सांचो जालो तेन्ना तो आतां जुआंव बातिस्ता कडेन वेतात. जुआंव बातिस्ताका नदयेच्या उदकान तो बुडयता आनी पवित्र आत्मो येता. त्या वेळार पवित्र आत्मो जेजू भितर येवन ताका अरण्यांत व्हरता. ताका अरण्यांत व्हरता. आमी सजमतां कितें जालें म्हणजे भयणीनो, आमी सजमतां कितें, एक फावटी हांव जेजू भोंवलों, एक फावटी म्हजो एक नवो जल्म जालो, हांव एक रोसना जालो, म्हाका पवित्र आत्मो मेळलो, आतां हांवें वचूंक जाय आनी देवाचें उतर परगट करूंक जाय. वय की ना? Praise God. होय ब्रदर. आमी सजमतां, हांवूय होय. सजमतालो, होय ब्रदर. हांवूय सजमतालो. पूण जाणा भाव भयणी, तुमच्या भयणीनो, कितें घडलें तें, जेन्ना जेजू पवित्र आत्मो मेळ्ळो, 30 वर्सां, 3 वर्सां न्हय, 5 वर्सां न्हय, 10 वर्सां न्हय, 30 वर्सां देवाचो पूत तयारी करतालो. कित्याक? पवित्र आत्मो मेळपाक. पवित्र आत्मो मेळपाक 30 वर्सां देवाचो पूत तयारी करतालो. आनी 30 वर्सां तयारी केल्या उपरांत जुआंव बातिस्ताका बातीज दिता आनी बातिजमाच्या दिसा पवित्र आत्मो जेजू बरोबर देंवता, ताचे भितर तिकान करता
आणि ताका पवित्र आत्मो मेळ्ळ्या उपरांत तयारी केल्या उपरांत ताका वराण्यांत वता ताका थंयसर तयार करपाक आता 40 दीस आणि 40 राती आणि त्या वेळार जेजू कांय खायना कांय पियेना आनी फकत ताची चोत्राय फकत आपल्या बापाचेर आसा. Arkan Jesus. Praise God. म्हज्या भयणीन हांव तुमकां जें सांगूंक सोदतां हांव तुमकां खरें सांगतां ही 4-5 वर्सां हांव आतां उतर शिकयतालों देवाचें उतर शिकयतालों आतां शिकून आतां सुमार आतां म्हाका हें 7वें वर्स जालें. पूण जेन्ना हांव ह्या मिशनान गेलो आनी परतून येयलो हांव आतां देवाच्या उतरान बुडूंक लागलो शिकोंक लागलो हांवें परतून केलें म्हजें शिकोवपाचें आनी पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें अरे जाणय म्हज्या पुता म्हणूंक लागलो देवाच्या पुताक म्हज्या पुताक जेजूक 30 वर्सां रावचें पडलें आनी त्या वेळार तो फकत देवाचें उतर शिकतालो म्हणजे तो टोरा जो आसलो जे मोजेसाचे कायदे आनी कितें लेविटिकस आनी मोजेसान कितें बरयलां आनी प्रवाद्यान कितें बरयलां आनी इसायास प्रवादान कितें बरयलां आनी जेरमायान कितें बरयलां हें सगळें प्रवादीन जें बरयलें मोजेसाच्या कायद्या प्रमाणे जें बरयल्लें तोरा त्या वेळार बायबल असो नासलो माथ्यू लूक मार्कूचो जुवाचो सान पावलो सगळ्यो चिटी बरयल्या तें कांयच नासलें फकत पोन्नो करार आसलो हें सगळें जेजून वाचलेलें हें सगळें जेजून शिकूंक पडलें पूण जेन्ना ताका पवित्र आत्मो मेळ्ळो आतां तो आपलो बायबल घेवन ओराण्यांत वचोंक ना तो एकटो गेलो आनी ताची चोत्राय फकत आपल्या बापाशी धरूंक लागलो पवित्र आत्म्या उदेशी आनी बाप ताका शिकोवंक लागलो बाप ताका आपल्या पुताक शिकोवंक लागलो पवित्र आत्म्या उदेशी कित्याक इतले दीस 30 वर्सां पवित्र आत्मो नासलो जेजू कडेन फकत तें पुस्तक आहलें तोरा आसलो तो आतां शिकतालो जेन्ना ताका पवित्र आत्मो मेळ्ळो आतां पवित्र आत्म्या उदेशी जेजूचो कॉन्टॅक्ट आतां आपल्या बापाशी आपल्या बापाचो कॉन्टॅक्ट ताजे कडसून आतां हो संबंद कॉमेस जालो आयकतात तुमी म्हणजे भाव भयणीनो होय ब्रदर. पवित्र आत्म्या उदेशी देवाच्या पुताचो संबंद पवित्र आत्म्या उदेशी आपल्या बापाशी सुरवात जालो कॉमेस जालो आनी जेन्ना पवित्र आत्मा आपलो बाप ताचे कडेन उलोवंक लागलो पवित्र आत्म्या उदेशी तो बापाशी उलोवंक लागलो आतां ताजो संबंद घट जायत येतालो तो सगळें जें शिकलेलो तें आतां ताच्या मनान हाडूंक लागलो पवित्र आत्मा आनी शेकी भाव भयणीनो कितें घडलें 40 दीस जाल्या उपरांत ताजो उपास जाल्या उपरांत कोण येयलो थंयसर कोण येयलो सैतान येयलो सैतान येयलो आतां आमी समजता सैतान येयलो आनी जेजूक ताळणी घालूंक लागलो पूण हांव चिंतालो सैतान 40 दीस जावन कित्याक आपल्या जेजू कडेन येयलो कित्याक पयल्या दिसा येवंक ना कित्याक 15व्या दिसा येवंक ना कित्याक 20 दीस जावन येवंक ना कित्याक 25 दीस जावन ना कित्याक सगळें संपून जाल्या उपरांत जेन्ना जेजूक खरेपणी भूक लागलेली इतली थाण लागलेली इतले आपल्या जिवाक त्रास जाल्ले इतलो तो आतां भुकेल्लो 40 दीस जाल्या उपरांत एका मनशाक भूक सामकी भूक येता हांवें वाचलां आनी त्या वेळार सैतान कहो येता शिंगा घेवन येता मोतीन चिंतनांनी येता आतां आयकात जेन्ना तो चिंतनांनी असले दुबाव घालता जेजूच्या जेजूच्या मनान तो जेजूक सांगता तूं खरेपणी देवाचो पूत जाल्यार तूं देवाचो पूत जाल्यार हे जे फातर आसात तांकां उणें कर ह्या फातरांक उणें कर तूं खरेपणी देवाचो पूत जाल्यार आतां हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो आयकात
जेजून जेजून जेन्ना बातीस घेतलो, ऐकात, जेन्ना जेजून बातीस घेतलो, हो बातीस घेवच्या आदीं ताचें नांव फकत जेजू आसलें, होय की ना? होय. जेन्ना जेजू बातीस घेवच्या आदीं, जेन्ना जेजू जल्मलो, देवाचें उतर म्हणटा की जेजू जल्मलो. जेजू क्रिस्त न्हय, जेजू जल्मलो. पूण ज्या दिसा ताका पवित्र आत्मो मेळ्ळो, बाप्तिस्माच्या दिसा, क्रिस्त ताचे भितर येयलो. आतां ताचें नांव जालें जेजू क्रिस्त. Praise बातीस घेवच्या आदीं तो फकत मनीस आसलो, देवाचो पूत आसलो. हांव कित्याक सांगूंक सोदतां, आयकात, कित्याक सांगूंक सोदतां तें आयकात. तूं खंयचीय चीट पावलुची तूं वाचची जाल्यार तो सदांच आपल्या 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 सगळ्या पत्रांनी बरयता क्रिस्त 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 बरयता, जेजू बरयना. तुम्ही पळयात, जेजू क्रिस्त बरयता पूण केन्ना जेजू बरयना, फकत बरयता क्रिस्त, ना तो जेजू क्रिस्त बरयता म्हणटा. विचारून सोदता तुमकां, पावलून जेजूक पळयल्लो? ना. जेजू पळयल्लो केन्ना? ज्या ना, भाशेन brother. पिद्रून, आंद्रेन, मातुवान, मागीर तोमासान, जे 12 शीस आसले, त्या होय. लोकांनी कोणाक पळयल्लो? जेजूक ते पळयल्लो. जेजूक पडयलो. जेजूक पळयल्लो, होय की ना? होय. पूण जेन्ना जेजू बातीस घेतलो, तो आतां जेजू क्रिस्त जालो, होय की ना? हम्म. पूण आजून पासून त्या शिसांनी जेजूक जेजू म्हणून पळयलो, जेजू क्रिस्त म्हणून पळोवंक ना. Praise God. आयकता हांव कितें सांगूंक सोदतां तें? हांव कितें सांगूंक सोदतां तें तुमी समजल्यात. शिसांनी जेजूक फकत कसो पळयलो? जेजूक एक मनीस कहो, जेजू कहो, ताचें नांव जेजू. देवाचो पूत म्हणून ताका पळोवंक ना, जेजू क्रिस्त म्हणून, मेसाय म्हणून पळोवंक ना. पूण जेन्ना पावलून जेजूक वळखलो, ज्या रस्त्यार तो दमास्काच्या रस्त्यार वेतालो आनी तिचो ताणें आवाज आयकलो, आनी तो आतां कुड्डो जालो आनी हातून घोड्यांतल्यान तो सकला पडलो आनी जमनीर तो आतां कुड्डो जालो, त्या वेळार ताणें जेजूक पळयला, पळोवंक ना? ना. ना, ताणें पळोवंक ना. हांव विचारतां, पळोवंक ना पूण आवाज आयकला. पळोवंक ना पूण आवाज आयकला. कितलीं जाणां तुमी म्हणटात की ताणें जेजूक पळयलो? कितलीं जाणां तुमी म्हणटात की ताणें जेजूक पळयलो म्हणून? पळोवंक ना वो पळयलो? कितलीं जाणां म्हणटात ताणें पळोवंक ना? ताका दिश्टी पडनासलें ब्रदर त्या टायमार. त्याच कारणा लागून हांव तुका सांगता, म्हजो प्रश्न त्याच कारणा लागून, तो कुड्डो जालो. Praise God. भाव भयणीनो, तुमचे दोळे सगळे उक्ते आहात आतां ह्या वेळार? होय, brother. तुमकां कोण दिसता? ब्रदर विन्सेंट. सारकें. आतां हांव फकत म्हजो व्हिडिओ हांवें चालू केला, आमच्या बाय मानियान तो व्हिडिओ चालू केलो आनी तो इतली खुशालकायेन करतली, खुशालकायेन मुरगडटाली, तिणेंय व्हिडिओ ऑन केलो. तुमी केन्नाच व्हिडिओ दाखयनात, हांवूच व्हिडिओचेर येता. तुमकां आतां म्हाका हांव दिसता, होय की ना? Praise God. तुमचे दोळे आतां ह्या वेळार उक्ते आसा, सारकें? होय, brother. तुजेर. होय की ना? होय. सारकें. हांव जें सांगूंक सोदतां तेंच म्हाका सोजमणी दिवपाक एकदम गरजेचें. हांव जेन्ना म्हज्या ह्या 2 दोळ्यांनी पळयतां, आतां तुमी इतलो वेळ तुमी म्हाका पळयतले, आमच्या बाय मार्याक मातशी हांवें मातशी खुजली करून ती आतां व्हिडिओचेर येयली. आतां कितलो लोक तुमकां दिसता? दोगां जाण. दोगा जाणां दिसता.
कित्याक आतां तुमचे दोळे उक्ते जाले, तुमचे हे दोळे सैमीक. उक्ते आहात देखून सैमीक. तुमकां म्हजें तोंड दिसता, तिकाय दिसता. सारकें? होय. सारकें? होय येस ब्रदर. ब्रदर. आतां आयकात. जेन्ना पावलू दमास्काक वेतालो, तो कित्याक वेतालो? थंयसर क्रिस्तांवांक गोणकोणीन घालून तांकां जिवेशी मारपाक. होय. तो ताका जेजू मेळटा. आनी थंयसर कितें जाता? एक उजवाड येता. आनी उजवाडांतल्यान पावलू आतां गोड्यांतल्यान सोंकला पडटा. वय की ना? पडटा की ना? होय. होय. उजवाडान आतां तो आतां कुड्डो जाता. आतां समजा हांगा एक क्लासीन कोण कुड्डो आहा जाल्यार आनी हांवें सगल्यांनी आपलो व्हिडिओ चालू केलो आनी त्या कुड्ड्यान आपलो व्हिडिओ चालू करूंक ना आनी हांव ताका विचारता, बाबा कितलीं जाणां दिसता रे तुका? तो म्हणटलो, म्हाका काळोखूच दिसता. Praise God. सारकें? होय होय होय. ब्रदर. सारकें? Yes. होय. ताका ताचे दोळे उगटे ना, ताका कोण हा तो कोण व्हिडिओचेर हा ताका दिसना. ना. आयकात म्हज्या भाव भयणीनो, देवान ताका कुड्डो केलो, पूण त्या वेळार तो आतां तो आवाज आयकता आनी जेजू ताका म्हणटा, सावलू सावलू, म्हाका इतलो त्रास, म्हाका इतलो गोणकोणीन, म्हाका इतलो मार, इतलो म्हाका म्हजे पाड घालपाक तूं कित्याक भायर सरलाय? तूं वाय आर यू पर्सिक्युटिंग मी? म्हाका इतलो दुमाळो कित्याक दिता? त्या वेळार सावलू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, सायबा कोण तूं? त्या वेळार जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा जेजू क्रिस्त, जाका तूं इतलो पिडापिड. पिडापिड. सारकें? Yes. तो आतां तो आवाज आयकता. पूण भाव भयणीनो, त्या वेळार जेन्ना तो कुड्डो जाला ताचे आत्मीक दोळे उक्ते जातात. ताचे स्पिरिच्युअल आयज उक्ते जातात. आनी Praise तो God. आतां जेजू पळयता आनी जेजूचो आवाज आयकता. तुम्ही आयकता ना कितें सांगूंक सोदता तें? होय ब्रदर. कित्याक जेजू त्या वेळार ह्या दोळ्यांनी पळोवंक ताका जायना. आनी तुका आनी म्हाका ह्या दोळ्यांनी जेजू पळोवंक जायना. ह्या दोळ्यांनी तुमच्यान फकत म्हाका पळोवंक जाता, म्हजें तोंड पळोवंक जाता आनी आमच्या बायक मारियाक पळोवंक जाता. पूण खरेपणी आमकां जेजूक पळोवंक जाय जाल्यार आत्मीक दोळ्यांनी पळोवंक जाय त्या आत्मीक दोळ्यांनी. Praise God. होय जीसस. ब्रदर. आर यू लिसनिंग? म्हणून हांव कितें सांगता तें आयकतात तुमी? Yes. आयकता ना Yes. कितें सांगता तें? थँक यू होय जीसस. ब्रदर. आमी जे आमच्या जिवितान आमकां ह्या दोळ्यांनी दिसता, ह्या कानांनी आमी जे आयकता, म्हाका म्हज्या कुडीन दिसता, म्हाका हांव चाखता तें वास येता, हे 5 सेन्सीस आहात, त्याच 5 सेन्सीसा वरवीं ह्या संवसाराच्यो वस्तू म्हज्यान पळोवंक जाता. म्हाका ते म्हज्यान तो अनुभव घेवंक जाता. पूण म्हाका जेजू पळोवंक जाय जाल्यार ह्या दोळ्यांनी पळोवंक जायना. ना. म्हणटा, हांवें जेजू पळयला. केन्ना पळयला आयले? हांव दोंगराक गेल्लो आनी थंयसर कितें जालें, एक तोंड पळयलें आनी मागीर हांवें तें स्वर्गाक हांवें चंद्रिमान पळयलें, ताचें तोंड पळयलें. प्रेज Praise जीसस. God. आमच्यान म्हज्या भाव भयणीनो जेजूचें तोंड पळोवंक जाता जेन्ना आमी ह्या दोळ्यांना न्हय पूण ताच्या उतरा वरवीं आमचे दोळे बंद करून त्या उतरा वरवीं आमच्यान जेजूक न्हय पूण Praise क्रिस्ताक God. पळोवंक जाता. येस आमेन. क्रिस्ताक पळोवंक जाता. आयकतात तुमी? होय ब्रदर. पावलो म्हणटा, आमी आतां जेजू क्रिस्ताक ज्या भाशेन आमी ताका वळखताले हांव, तशे भशेन आमी ताका वळखना आतां. कित्याक जो जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान येयलो तो मनीस जावन येयलो. पूण आतां आमच्यान जेजू क्रिस्ताक बरे भाशेन पळोवंक जाता, कित्याक आतां तो पुनरुज्जीवन जाला. तो आतां जावन आसा एक आत्मो. त्या आत्म्यान आमकां पळोवंक जाय जाल्यार आमच्यान ह्या आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक जायना, पूण ताच्या उतरा वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान आतां ताचें तोंड, सारकें तोंड
आमच्या त्या आत्मिक दोळ्यांनी into our spiritual eyes आमच्या जेजू क्रिस्ताक पळोवंक जाता. Arkan Jesu. Oi, brother. Praise God. म्हणटच हे हांव आमच्या ह्या सिस्टरांक आयज शिकयतालो सकाळी जेन्ना हांव तांचे कडेन गेलो कित्याक ती आतां 20 तेर्स करतात, 20 डेकेड करतात, दुकाचे, संतोषाचे, उजवाडाचे आनी मागीर खोंटीचे. हांव न्हू आमी 4 डेकेड्स म्हणटा. आनी ताका हांव विचारून सांगूंक लागलो, सिस्टरी तुम्ही जेन्ना तुम्ही ते मागणे करताय तुम्ही खरेपणी चिंता ते कितें म्हणटा तें तुम्ही फकत उतरां म्हणटाय. हांसूंक लागली. म्हणून ब्रदर आमकां ते 20 ते कोण फटाफट करूंक जाय म्हणून आमी अर्द्या वरान 40 मिनिट्स करता, पूण आमची शिंदीक आमकां जेवणाचेर पडला, ते टीव्हीचेर पडला, आमचे गाळा भटा भशेन जाता, पूण आमची सिंदीक नाय म्हणलें. तुम्ही टीव्ही पळयतात वय म्हणूंक लागली. समजा टीव्हीचेर तुम्ही पिक्चर पळयलें की त्या पिक्चराचेर दाखयतात की एक फुटबॉल मॅच चलता. ह्या दिसांनी फुटबॉल मॅच चलता, कातार मॅच चलता. आमच्या गोंयांत आमच्या इंडिया आनी कातारची मॅच काल राती चलताली. आमची सिस्टरीक फुटबॉल बरी लागता, फुटबॉल पळयताली. म्हणटच हांवें म्हणलें समजा तुम्ही टीव्हीचेर ती फुटबॉल मॅच चलता ती तुम्ही पळयली आनी ऑडिओचेर तुम्ही आयकलें गुड इवनिंग, इट इज द 6 o'clock. तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिव म्हणटा. आयज आतां 7 वरांची बातम्या, आयज बरी खबर तुमकां ताजी खबर दिता. व्हिडिओ दाखयता फुटबॉल मॅच. तुम्ही कितें म्हणटाल्यार कितें तरी सारकें ना, होय की ना? म्हणटाल्यार की ना? Oi, brother. पिक्चर दाखयतात फुटबॉल गेमीचे, पण ऑडिओ सांगतात की इवनिंग न्यूज म्हणून 7 वरांचो न्यूज. हांवें म्हणलें कितें मिसमॅच हा म्हणूंक लागले. ब्रदर सामकें म्हणूंक लागले, सारकें म्हणलें ते सारकें. व्हिडिओ आनी ऑडिओ मॅच. हांवें म्हणलें आमी जेन्ना मागणें करता, आमी जेन्ना देवाच्या फुडें बसता, आमी आमच्या रुमान आमी मागणें करता, आमचो व्हिडिओ जो आहा तो व्हिडिओ खिंचोर आहा. खूब उतरां उलयता, आमी खूब मागणें करता. आमच्या बाबा नोमान मारये, जेजूच्या गांवांनी बरी जाल्या, जेजूच्या गांवांनी बरी जाल्या. आमचे चिंतप आमचो व्हिडिओ जो भितर आहा, आमी थंड्या भशेन आहा. जेजूच्या गांवांनी आमी बरी जाल्या, जेजूच्या गांवांनी बरी जाल्या. आमी म्हणीत हा, खूब वस्तू म्हणीत हा, पूण आमचो व्हिडिओ जो आहा भितर तो व्हिडिओ खंय आहा? हांव तुमकां विचारता, सिस्टरींक सोडात आयज. हांव विचारता, आमी खूब मागणें करता, आमी खूब तेर्स करता, आमी खूब देवाचें उतर म्हणटा. आमकां सांगलां 500 पाटी मोड, 700 पाटी मोड, सकाळीं 300 पाटी, दनपारचे 300 पाटी, मागीर आमी कॉमेस करचे आनी आमचे कन्फेशन कॉमेस जाता. आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आमी कॉमेस करता. पूण हांव विचारता, आमचो व्हिडिओ जो आहा, आमचे विजन जे आहा, आमचे आत्मिक दोळे ते खंय आहा? आमच्या त्रासाचेर आहा या संवसाराच्या वस्तूचेर आहा? खरेपणी त्या उतरा वरवीं जे ते उतर म्हाका सांगता आनी जे ते उतर म्हाका एक जोत दिता ताचेर आहा. हांवें म्हजें विजन केलां, हांवें म्हजे दोळे ताचेर दवरल्या. की समजा म्हाका एक सर्वीस केल्या, एक उदाहरण दिता. देवाचें उतर म्हणटा की तो म्हज्यो सगल्यो गरजो पळयता. फिलिपकारांत 4:20 तो कितें म्हणटा? गॉड विल सप्लाय ऑल युअर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज अनलिमिटेड रिचेस. आमचे भाशेन कितें म्हणटात ताका? मातशें तो स्क्रिप्चर घालता प्लीज तुमी. फिलिपकारांत 4:20. Oi, brother. तो कितें सांगता की देवान म्हज्यो सगल्यो गरजो जेजू वरवीं पावयल्या, वय की ना? आनी आर्गां दिवन ते म्हणटा, थँक यू लॉर्ड, यू प्रोवायडेड मी मोर दॅन इनफ टू मीट ऑल माय नीड्स. आमचे भाशेन वाचूया. तुका उदाहरण दिता. कशे भाशेन आमकां सोयत जाय जाल्यार कशे भाशेन आमचो व्हिडिओ ऑडिओ मॅच जाता तेन्ना सगळें बदलता. जे भाशेन ह्या सिस्टराच्या जिवितान आयज बदललें. इतले दीस इतलीं वर्सां मागणें करतालीं, जेन्ना व्हिडिओ आनी ऑडिओ मॅच केलो
तांकां पेकोणी मेवली ती नाचोंक लागली थंयसर नाचोंक Praise God. नाचोंक लागली आनी ती फकत 16 वर्सांची न्हय 40 वर्सांची न्हय 70 वर्सांची 80 वर्सांची आनी त्या Praise the Lord. तें दुखता पूण Praise God. ऑडिओ आनी व्हिडिओ मॅच जालो तांकां पेकोणी मेवली ती आतां डान्स करूंक लागली थंयसर आतां वाचूया 14 वड वाचूया फिलिपकारांक 14 वड 19 वाचूया म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपले सुभाम दौलतींतले काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. पळय आमचे भाशेन मातशें कोणें ट्रान्सलेशन केलां तें सगळें ताणें सामकी मातशी धुसकोट करून उडयल्या आनी कित्याक हें ट्रान्सलेशन जालां म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपले सुभाम दौलतींतले काडून तुमच्यो गरजांनी तुमकां पावतलो. सारकें म्हणलें फ्लावी पळय आमी कितें शिकल्या कोत्तोलो खातेलें Praise God. मागतलो दितलो कोत्तलो हें सगळें फुडें फुडें आमी चिंतन कोत्तलो म्हणून वय की ना Yes. कित्याक आमी आमचें ट्रान्सलेशन सामकें जावंक ना जाल्यार आमी कितें समजता की देव आमच्या जिवितांत कितें कोत्तलो सारकें Yes, brother. आमी आतां देवाच्या उतरांक इतकीं वर्सां आयकल्या जाल्यार आमी आतां कितें जाणोवप की सगळें Kelly. कोत्तलो Caring. केलें जेजून खुर्सार मोडचे आदी कितें म्हणलें बापा सगळें संपारलें Praise God. इट इज फिनिश्ड सारकें ऐकात म्हज्या भाव भयणीनो ऐकात देवान सगळें संपारलें सगळें काबार करून उडयलें सगळें तयार केलें जेवण रांदलें सगळें मेजाचेर घातलें सगळें जें करूंक जाय आसलें तें केलें आनी आतां तुका आनी म्हाका जो जेजूचेर बावट दवरता पवित्र आत्म्या उदेशी तुका आनी म्हाका ती तिकेट दिली ती एंट्री दिली त्या मेजाचेर बसून जें ताणें तयार केलां तें हाडपाक वय की ना Boy, brother. हांव आतां जेन्ना मागणें करता म्हाका कसल्यो गरजो आहा हांव सदां काल त्यो गरजो ताका भिकाऱ्या भाशेन मागणें करिना पूण हांव ताका ताणें केलां म्हणून हांव ती मागणें आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवन करता वय की ना Boy, praise God. Boy, आतां brother. आयकात समजा म्हाका सर्वीस जाय म्हजी सर्वीस गेल्या म्हाका पेकोवणी जाय हांव जाणो की ताणें म्हाका पेकोवणी दिल्या हांव जाणो म्हाका सर्वीस म्हणची वेच्या आदी ताणें म्हाका सर्वीस तयार केल्या पूण हांव आतां जाणो की ताणें सगळें केलां जाल्यार हांव आतां म्हज्या मनान एक पिक्चर कोत्ता की ताणें म्हाका ऑलरेडी सर्वीस दिल्या ताणें म्हाका आतां पेकोवणी दिल्या वय त्रास आसले हें दुखतालें तें दुखतालें पूण आतां भितर म्हज्या मनान हांवें असो व्हिडिओ केला की हांव आतां एकदम बरो आहा Praise God. हांव आतां म्हाका दोतोर सांगच्या आदी रिपोर्ट दिवच्या आदी म्हजे कुडींतली दूख वेच्या आदी म्हाका त्या उतराची सजमणी मेळ्ळ्या म्हणून हांव आतां म्हज्या मनान त्या म्हज्या आत्मीक दोळ्यांनी हांव म्हाकाच पळयतां सारको जाल्लो म्हाकाच पळयतां म्हाका सर्वीस हा हांवूच पळयतां की हांव सकाळीं उठ्ठां आनी कामाक वेता ह्या वेळार म्हजे कडेन काम ना पूण म्हज्या आत्मीक दोळ्यांनी हांव पळयतां की म्हजे कडेन म्हाका सर्वीस आहा हांव उठ्ठां आनी एका कामा जाग्यार वेतां हांव ऑफिसान बसतां हांव म्हजें काम करतां म्हज्यान ते व्हिडिओ करूंक जायना म्हज्यान तो व्हिडिओ म्हज्या मनान करूंक जायना जाता ब्रदर जाता कित्याक हांवें तुमकां कालच्या बुधवार दीस सांगलेलें की देवान आमकां एकल्या मनशाक एक व्हडलो गिफ्ट दिला द गिफ्ट ऑफ इमॅजिनेशन Praise God. द गिफ्ट ऑफ इमॅजिनेशन म्हणजे जे म्हाका आतां समजा खूब लोक बरो ना जाल्यार दोतोरा कडेन गेली जाल्यार दोतोरान तुका सांगलें अरे दोतोरान सांगलें कित्याक इतली लेट आयली तुका कॅन्सर जाला तुका नॉट 4th स्टेज जाला तुका 5th स्टेज जाला आतां जेन्ना तूं ही खबर आयकताय आतां तुज्या मनान तुका आतां कसलो व्हिडिओ कोत्ताय कोण म्हज्या इंदिराक येतलो
कोण आता म्हणजे कसली कांतारां करतले म्हज्या इंतेराक आणि आता Praise God. करूंक जाय म्हणजे करूंक जाय कॉमेंट्स करूंक जाय हातो घेता काडपाक थोडो टायम दिता आता म्हज्यान चिंतूंक जाता की ना Oi, brother. Praise God. तुका फोर्थ स्टेज कॅन्सर सांगून ना तुका फिफ्थ स्टेज सांगल्या म्हणजे तुका थोडो वेळ हा आता तू चिंता अरे फिफ्थ स्टेज जाला इतले दीस उरल्या आता म्हज्या व्हिडिओ आता आहा तो इतलो म्हज्या फामिलीचो लोक म्हजे पासत रडटलो म्हाका आता त्या त्या काशवान घालतली आनी म्हाका व्हरतली आनी ती आता Praise God. मिस करतलो आनी हे सगळें इमॅजिनेशन हांव करता की ना वय Oi, brother. होय म्हणल्यार तुम्ही सगळे म्हणजे तुम्ही तुमच्या वय ब्रदर म्हणजे ह्यो वस्तू ज्यो वायट खबरो आहात त्यो हांवें आयकॉन मुजे भितर एक व्हिडिओ करूंक जाता की ना तेच Zata, भाशेन brother. Yes. करूंक तेच जाता भाशेन हांव फकत म्हणना हांवें फकत तुमकां सामकें फायनल स्टेज सांगली फिफ्थ स्टेज सांगले पूण कितले फाटी आमकां वायट खबर येता कोण बरो ना कोण पडलो कोण कितें सर्वीस केली कोणाचे भुरगें नाशे जालें Praise आतां God. आमच्या मनान आमी व्हिडिओ करता आरे तो कितें म्हणटलो पूण आमच्यान जेन्ना ही वायट खबर येता कसली खबर येता आमच्यान देवाच्या उतरा कडेन वचोंक जाता देवाच्या उतरा प्रमाणे आमच्यान आता जो व्हिडिओ खरेपणी घडला तो व्हिडिओ न्हय पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे जो व्हिडिओ आसा तो आमच्यान करूंक जाता की म्हाजे कशें म्हाका जैत मेला उतरा वरवीं जेन्ना तो व्हिडिओ म्हजे भितर जाला आता म्हजें तोंड उक्तें करूंक जाता देवाक तें उतर घेवन आर्गां वाखाणणी आनी Wow. Praise God. जेन्ना हांव आतां देवाक आर्गां Thank you, वाखाणणी दिता Jesus. दिता दिता आतां ताका म्हाका मेळ्ळें म्हणून ते म्हज्या Praise जिवितांत Jesus. पडलें म्हणून जो व्हिडिओ आतां Amen. जाला म्हणून जे हांवें ते म्हज्या भितर पडयलां आनी हांवें उतरां उलयल्यान तें म्हज्या जिवितांत आतां खरेपणी भायल्यान तें घडोन येता जेजूक आर्गां Amen. Amen. Praise God. Jesus Amen. Thank karka. you, Jesus. Jesus. जेजूक आर्गां म्हणटच आयज जेन्ना हांव त्या सिस्टरी कडेन गेलो तुम्ही सजमल्यात हांवें टिचींग कॉमेर्स केला हांवें टिचींग कॉमेर्स करूंक ना हांव फकत तुमकां गोवाय करतालो कितें घडलें तें म्हणून हें ताका सांगूंक सांगलो तुमी व्हिडिओ पळयतात तुमी बाडा 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 तेच Praise करता God. कितले नॉवेना करतात कितली मिसां करतात डिवायन मर्सी करतात हें करतात तें करतात पूण तुमचो व्हिडिओ सारको ना तुम्ही फकत बोटा भाशेन पाटा 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 उतरून उलयतात आनी तशी की तशीच आसात पूण आयज तुमचें मन बदलात दोळे बंद दवरात आनी तुमी तुमकांच बरे भाशेन जाल्यान ती उतरांची सजमणी जेजूच्या काळांत तुमी बरी जाल्यां जेजून आमचो सगलो पिडारो उबारलो म्हणून ताका सजमणी दिली आनी त्या उतरा प्रमाणे हांवें ताका पयलें सांगलें कांय मागणें करूंक ना हांवें फकत ताका तांच्या मनान व्हिडिओ करपाक केलो थोडी जाणां दोळे उक्ते करूंक लागली नाही दोळे बंद दवरात कित्याक Praise म्हाका God. तुम्ही दोळे उक्ते करीत जाल्यार तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हाका नाका तुमी म्हाका पळोवपाक म्हाका जाय तुमी जेजूक पळयलो म्हाका जाय ताच्या उतरा वरवीं तुमकां कितें जाय तें तुमी पळयलें हांवें तेन्ना ताका सांगलें 5 मिनटां लागली ताका वेळ लागलो कित्याक असलो एक्सरसायज ताणें केन्नाच करूंक ना ती आपले दोळे उक्ते करून ती आमच्या बाबा अरे ते उदक शिंपलें रे अरे तो फोन ऑफ केलाय रे अरे फोन क्लिक जाता रे Praise God. ताचे एक पयलीं उतरां आहात पूण कितें घडटा तें अरे कोणाचो फोन येयलो अरे कोण दारा कडेन आहा दारा कडेन कोण आसूं ओ तिजो फोन कोणाचो आसूं म्हजी तोत्राय म्हजें विजन म्हजो व्हिडिओ इतको जेजूचेर आहा म्हाका कोणाचेच पडोंक ना म्हाका कोणाचेच पडोंक ना कित्याक हांव आतां हे बायबल क्लासीक हा जाल्यार हांव आतां तुमी म्हाकाच पळयतात पूण तुमी खरेपणी ह्या उतरान रिगून रावशात जाल्यार थोड्यांनी तुमच्यांनी आतां दोळे बंद धरून तुमच्यान आतां तुमची जी परिस्थिती हा तुमचे दोळे पडून तुम्ही आतां कॉमेर्स केला जाल्यार तुमकांच आतां ह्या वेळार पेपणी मेळटली तुमकांच आतां ज्यो गरजो आसात त्यो पावतल्यो तुम्ही सजमतात की मागणें केल्या उपरांत प्रिचर मागणें केल्या उपरांत त्यो वस्तू घडटल्यो तुम्ही चुकल्यात जाणे म्हज्या भाव भयणीनो जेन्ना म्हाका उतराची सजमणी मेळटा आनी त्या उतरा प्रमाणे हांव चलतां
तो व्हिडिओ कोत्ता ते उतर घेवन हांव आतां आर्ग वाकाणण्यान दिनवास जे म्हाका जाय ते भायर हांवें म्हज्या मनांतल्यान पळयलां व्हिडिओ वरवीं आनी हांव आतां ते आर्ग वाकाणण्यान दिनवास दिवन हांव ते मागणें कोत्ता जे हांवें भितर पळयलां हांवें ते भायर पळोवंक ना कित्याक भायर परिस्थिती तशीच आसा म्हाका सिरविसता म्हाका अजुनूय पिडा रोग हा अजुनूय दुख हा ते त्रास अजुनूय हा तो कोर्ट केस अजुनूय हा हे चलता ते चलता वादळ हा हे सगळें चलता पूण हांवें उतर घेवन म्हजो व्हिडिओ बदलला हांवें आतां देवाच्या उतरा वरवीं म्हजे सयत म्हाका जाय तें हांवें पळयलां आनी हांवें ती उतरां उलयलां हांव जेन्ना ती उतरां उलयता एक दीस दोन दीस थोड्या वेळार पटाक करून जाता जितले झाडां म्हजी ऑन बाबार्थाची झाडां हांवें म्हज्या जिवितांत ओडली जाल्यार ती कातरपाक थोडो वेळ लागता आमकां सगळ्यांक कितें जाय इन्स्टंट कॉफी जाय 2 मिनिट नूडल्स जाय पूण इतलीं वर्सां आमी ह्या जिवितांत जियेतालो जाल्यार आयज आतां देवाच्या उतरा वरवीं ही सगळीं झाडां जी ऑन बाबार्थीची झाडां ऑन बाबार्थीची फळां जी आमच्या जिवितांत घडोवन येयल्या ती आतां कातरून गेल्यान आनी आतां आमी नवी झाडां ही नवी बियो उतराच्यो आमच्या जिवितांत जेन्ना किल्लोतात भाव भयणीनो देव आपल्या उतराक विश्वासी म्हणून जेन्ना हांवें तो व्हिडिओ म्हज्या मनान केला हांवें उतर आर्गां वाकाणण्यान दिनवास दिलां ते म्हज्या जिवितांत घडोवन येता आनी ह्या सिस्टरां बरोबर तेंच घडलें तेन्ना सुजमणी दिली आनी तांकां हांवें सांगलें दोळे बंद दवरात आनी तुमी तुमकांच पळयात की तुमी आतां बरीं आहात म्हणून तुमकां दूख ना म्हणून तुमचे पॅनक्रियास तुमकां डायबिटीज ना म्हणून तुमी शुगर खातात तुमी नेवऱ्यो खातात दोदोल खातात बीबी खातात हे सगळें पळयात की तुमकां कसलोच शुगर बिगर कांय ना म्हणून आनी जेन्ना ती पळोवंक लागली आतां हांवें म्हणलें देवाचें उतर म्हणीत रात तोंड घेवन आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी आमी बरीं जाल्या आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी आमी बरीं जाल्या म्हणटच ती आतां जेन्ना ती पळोवंक लागली कित्याक ही एक्सरसाइज केन्ना करूंक नासली तांकां वेळ लागलो मातसो 5-6 मिनटांनी तांचो व्हिडिओ पळोवंक लागली तोंड उक्तें करून आर्गां वाकाणण्यान दिनवासुल्ली देवाचें उतर घेवन आनी 10 मिनटां जाल्या उपरांत हांवें तांकां सांगलें तुमी उठात आनी चॅक करात तुमकां कसली दूख हा ती म्हणूंक लागली ब्रादर तूं मागणें करिनासतना फकत आमीच उतराची सजमणी घेवन आमची सगळी पेकोणी आमकां शांती मेळ्ळी मेळ्ळो आयज आतां आमकां इतली उमीद आहा तुजें उतर आयकोपाक की आतां आमकां सजमणी मेवली इतले दीस आतां दुसऱ्या सिस्टरांक सांगतलें हांव तुका एक आमंत्रण दितलें आमच्या 10-12 सिस्टरांक तुमकां मातशें शिकोवपाक कित्याक आमकां संय जाल्या खूब उतरां उलोवपाक गाडा आनी हें आयज फोन करपाक आयज तुवें आमकां शिकयलें म्हणून तुका आमी देवाक आर्गां वाकाणण्यान दिनवास हें उतर हांव आतां घरा येयलो जेजूक आर्गां Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हांव म्हज्या भाव भयणींनो तुमकां सांगूंक सोदतां जें ह्या सिस्टरा बरोबर घडलें जे आमच्या म्हज्या जिवितांत हें घडोवन येता ह्या दिसांनी ज्या भशेन हांव प्रॅक्टीस करतां हें तुमच्या जिवितांत घडोवन येवंक शकता की ना म्हणटच आमी मागणें केल्लें जाय आमी कोणे दुसऱ्यांनी आमकां एग्रीमेंट प्रे केल्लो जाय वो म्हाका फकत उतराची सजमणी जाय म्हणटच जेन्ना देवाचें उतर परगट जाता कोण ती उतराची सजमणी दिता ताजें जें रेवलेशन उतराचें रेवलेशन जें आसा तें दिता तेन्ना भाव भयणीनो तें उतर हांव घेता हांव बरयतां आनी हांव थाराव घेता की हें जें म्हाका सजमणी मेळ्ळ्या हांव हें करतलोच म्हणून हांव फकत आयकोचो ना हांवें इतलीं वर्सां फकत मागणें केलां हे तेस केलां नवेनां केल्यां सगळें देवस्पण केलां आयज म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलां जेन्ना हांव तो व्हिडिओ कोत्तां हांव आतां जे भशेन जेजूक सावलून पळोवंक ना पूण जेन्ना ताजे दोळे तो कुड्डो जालो आनी ताणें जेजूक पळयलो कित्याक जेजू ताचे कडेन उलोवंक लागलो पूण तो ताणें आपले ताजे दोळे उक्ते आसले जाल्यार तो पळयतो लागलो आवाज आयकता आवाज येता अरे हो खंयचो आवाज येता जेन्ना तो कुड्डो जालो आतां ताचे दोळे उक्ते जाले कित्याक जेजून ताका विचून काडलो आनी कापस ताजे आत्मीक दोळे उक्ते केले
ताका पयलो कुट्टो केलो आणि तेच्या उपरांत आता ताची चोत्राय ताचे ओत्मीक दोळे उक्ते जाले म्हणून तो आता जेजूक पळोवंक लागलो. जेजू ताचे कडेन उलोवंक लागलो आनी जेजू ताका सांगूंक लागलो, तूं वच, हांव तुका आतां सांगता कितें करपाचें आतां तुज्या जिवितांत. त्या दुसरे वाटेक जाणो कोण आसलो थंयसर? एक मनीस बाय द नेम ऑफ अनानियास. अनानियासाक देव जेजू उलयता. आता तुम्ही समजतल्यात की जेजू थंयसर ज्या भाशेन तुम्ही म्हाका पळयतात तशे भाशेन जेजू थंयसर अनानियासा कडेन आयलो ना भाव भयणीनो. तो ते भाशेन येवंक ना. अनानियासान जेजूक आपल्या ओत्मीक दोळ्यांनी पळयलो, ओत्मीक कानांनी ताका आयकलो आनी जेजून ताका सांगलें, जाणे अनानियास, एकलो सावलू म्हणून जो म्हज्या लोकांक तुमकां सगळ्यांक धुमाळो दिता त्या मनशाक हांवें विचून काडला. तो तुजे कडेन येतलो, तुजेशी हांवें ताका धाडला. अनानियास म्हणटा, सायबा, तूं त्या मनशाक म्हजे कडेन धाडलाय. हांव विचारता तुमकां, तुम्ही समजतात की तो जेजू कडेन ज्या भाशेन तुम्ही म्हाका पळयतात त्या भाशेन जेजू पळयल्लो ना. ताच्या ओत्मीक दोळ्यांनी ताका पळयलो. त्या ओत्मीक दोळ्यांनी तो तुजे कडेन जेजू कडेन उलोवंक लागलो आनी तो जेजूक सांगूंक लागलो, सायबा, ह्या मनशाक हांव जाणो कितें करता. तो सावळो खूब लोकांक मारता. जेजू ताका सांगता, अनानियास, ये नाका, सावलूक हांवें विचून काडला, तुजे कडेन धाडटा, तूं ताचेर हात दवर आनी ताका जो कुड्डो जाला तो ताचे दोळे उक्ते कर. तेन्ना ताचे दोळे उक्ते जातले. तो आतां म्हजें उतर परगट करतलो. ताचें नांव सावलू जें आसा ताका हांव पावलू करतलो आनी ताका हांव इतली म्हजी जाणवाय दितलो, इतलें ताका शिकयतलो आनी ताका म्हजो एक आपोस करून हें म्हजें उतर परगट करपाक हांव ताका तयार करतलो. त्या वेळार अनानियास तयार जाता. जेन्ना अनानियास सावलू येता, ते लोक येतात, तो घाबरना. कित्याक देवान ताका सांगला, जेजून ताका सांगला की त्या मनशाक विचून काडला. ताचेर हात दवरता, जो ताका सांगला तो हात दवरता आनी त्या कुड्ड्या सावलूक तो आतां उजवाड दिता, ताचे दोळे सारके करता आनी तो आतां ताका तो जेवल्या उपरांत, तो आतां घोटायन भरल्या उपरांत तो आतां देवाचें उतर परगट करूंक लागला. भाव भयणीनो, त्या दिसा आयकात, ज्या दिसा आमचे ओत्मीक दोळे उक्ते जातात आनी आमी जेजूक पळयता, ताचें उतर आमकां सजमणी मेळटा, आमचें जिवीत केन्नाच जें आसलें तें केन्नाच आसचें ना. Our life will never ever be the same. Same. आयकतात तुमी? देवाचे उतर पोत्तून पोत्तून सुमानाच्या सुमाना दिसान दीस आयकोंक शिकोंक हें जाता. पूण ज्या दिसा, आयकात, ज्या दिसा हांव तें उतर आयकता, हांव आतां जेजूक म्हज्या ह्या ओत्मीक दोळ्यांनी पळयता, तें ताच्या उतरान जें सांगलां तें हांव पयलो पळयता. म्हजें विजन, म्हज्या ओत्मीक दोळ्यांनी हांव तें आतां जें उतर सांगता तें हांव पळयता. हें म्हज्या जिवितांत घडोवन येता. हांव तुमकां सांगता, म्हजें जिवीत तशें जें आसलें तें केन्नाच आसचें ना. हांव केन्नाच हुस्केन आसचो ना. हांव केन्नाच म्हणजे त्रास येतले पूण हांव केन्नाच हुस्केचो ना. दोतोरान सांगला, म्हजी सर्वीस गेली, हें जालें, तें कसलो बॅड रिपोर्ट येयलो, केन्नाच हुस्केचो ना. कित्याक हांव जाणो की म्हजे कडेन हे ओत्मीक दोळ्याक म्हजे कडेन जेजू आहा. जेन्ना हांव त्या ओत्मीक दोळ्यांनी हांव जेजूक पळयता आनी म्हजी जी वायट परिस्थिती आहा ती हांव म्हज्या ओत्मीक दोळ्यांनी हांव सारकी ती म्हाका हांव दिश्टी पडटा. म्हाका म्हज्या भाव भयणीनो, हांव आतां जाणो की हो जेजू खरो देव म्हणून, हो फकत करतलो करचो ना, जायना अशें म्हणून हांव चिंतचो ना. हांव जाणो की ताणें केलां म्हणून, हांवें ताच्या उतरा वरवीं पळयलां म्हणून म्हज्या जिवितांत हांव म्हजी सोत्राय सदां काल वयर वस्तूचेर दवरतलो. ते पलस्कारान जे हांवें कालच्या फावटी शिकलेलें, आमची चोत्राय आसूंक जाय कोणाचेर?
या संवसाराच्या वस्तूचेर और या स्वर्गार असता त्या वस्तूचेर सरपंच दिसती पडना त्यो वस्तूंचेर दिसती पडना त्यो Unseen. Unseen. दिसती पडना त्यो वस्तू म्हज्या भाव भयणीनो आमच्यान फकत त्या उतरा वरवीं पडोवंक जाता आमच्यान आमच्या ह्या दोळ्यांनी हांव आतां ह्या दोळ्यांनी पद जाल्या फकत म्हाका दिसता तुमचे सगळीं नांवां ब्लॉक करून दिसता पण म्हज्या भाव भयणीनो आमच्यान आमचे दोळे बंद करूंक जाता आमच्यान तें उतर जें देवाचें उतर आसा त्याची उतराची सजमणी घेवन त्या उतरा प्रमाणे आमच्यान भितरले आमचे दोळे करून आमच्यान एक विजन करूंक जाता म्हणजे जे म्हाका तें उतर सांगता तें उतर आतां म्हज्या जिवितांत घडोवन येयला त्या उतरा वरवीं म्हज्यान तें विजन करूंक जाता म्हज्यान आतां जें सोयत त्या उतरान सांगलां तें म्हज्या भितर पळोवंक जाता आनी आतां जेन्ना हांव म्हजें तोंड उक्तें करता आनी आर्गां वांकांनी हांव दिन वाजयता हांव आतां ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर पडना हांव वयर पळयता ज्यो दिसती पडना त्यो वस्तू पळयता जे म्हज्या जिवितांत ह्या वेळार दिसती पडटा ते फकत ह्या दोळ्यांनी दिसती पडटा पूण जेन्ना हांव देवाच्या उतरा बरोबर दिसती पडना तें हांव पळयता की म्हाजें सोयत जाला म्हणून भाव भयणीनो आतां हांवें तें भितर पळयलां म्हणून आतां म्हजें तोंड उक्तें केलां म्हणून म्हजो व्हिडिओ आनी म्हजो ऑडियो मॅच जाला म्हणून हें जें भितर पळयलां तें म्हज्या जिवितांत भायर घडोवन येतलेंच जेजूच्या प्रेज गॉड आर्कां जेसू प्रेज गॉड जेजूकार आनी ही सजमूक तुमकां मेळत जाल्यार हांव तुमकां सांगता हें जें रेवलेशन हांव तुमकां सांगता आमी आयकलां आमी व्हिडिओ ऑडियो आयकलां आमी व्हिडिओ ऑडियो मॅच करूंक जाय तें आमी कितले फावटी आयकलां पूण एक वस्त धरात भाव भयणी त्यो आपल्या उतराक विश्वासी ताणें आपल्या उतरान सांगलां जाल्यार म्हाका ही उतराची सजमणी मेळ्ळा देखून म्हज्या भाव भयणीनो तें उतर परतून नियाळ करप ताका इंग्लिशीन म्हणटात मेडिटेशन हांव नको आमचे भाशेन ताका कितें म्हणटात ते मेडिटेशन आमचे भाशेन कितें म्हणटात तें पूण आमकां जाय ते उतराचें मेडिटेशन करपाक थोडे केन्ना केन्ना जाणा भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता हे उतर जें सांगता आमी जेजूच्या गांयांनी हांव बरो जालो कितले फावटी हांवें आयकलां पूण तुमी खरेपणी तें मेडिटेशन करशात जाल्यार खरेपणी ते व्हिडिओ तुमकां एक दिसान जावचें ना कित्याक आमचें पळोवपाक तुमी दोळे बंद करशात आनी तुमी तुमकां पळयत तुमकां सगळो काळोखूच दिसतलो कित्याक आमकां प्रॅक्टीस ना पूण जितली आमी ते उतराचेर मेडिटेशन करता आमचे मनाची नोटसणी करता ते उतर घेवन आमी ते उतर आतां आमी जें उतर सांगता तें आमी आमच्या भितरल्या दोळ्यांनी वचपी दोळ्यांनी आमी ते पळयता आतां आमी तोंड उक्तें करता आनी आतां आमी आर्गां वांकांनी आनी भिनवास दिता तेन्ना म्हज्या भाव भयणीनो इन द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड इन द अनसीन वर्ल्ड जे आमकां जो संवसार तो दिसती पडना सो जावन आसा खरेपणी बापाचो म्हणजे द पेरंट वर्ल्ड हें जें दिसता तें जावन आसा द चायल्ड वर्ल्ड म्हणजे आमच्या जिवितांत जें घडटा ह्या संवसारांत जें घडटा तो जावन आसा एक भुरगो दॅट इज द चायल्ड जें खरेपणी आहा तें जावन आसा इन द अनसीन वर्ल्ड इट इज इन द पेरंट वर्ल्ड इट इज इन द रियल वर्ल्ड म्हणजे जे आमकां दिसना इज द रियल वर्ल्ड and what we are seeing with our eyes is the fake world it is not the true world पण आमी कितें करता आमी ह्या संवसारांत म्हणून जें म्हाका दिसता जें आयकलां आमी तें सोत मानून घेता आनी देखून आमी त्रासान बुडटा आमी आतां भिकाऱ्या भाशेन देवा कडेन मागणी करता जेन्ना आमची चोत्रां ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर सोडून आमकां दिसती पडना त्या उतरा वरवीं आमी तें पळयता आतां म्हज्या भाव भयणीनो जें देवान घडोवन हाडलां जेजू वरवीं आमच्या दिसती पडटा त्या जिवितांत घडोवन येतलें जेजूच्या नांवान आयकतात तुमी थँक्यू जीसस आयकतात तुमी होय ब्रदर आमकां घाम सोडपाक आमकां चड मागणी करपाक आमकां हें करपाक तें करपाक गरज ना आमकां जाय फकत आमचो व्हिडिओ आमचे ओतमीक दोळे त्या जेजूचेर पळोवपाक द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ माय फेथ हांव तुमकां सांगता म्हज्या भाव भयणीनो ही हांवें तुमकां गोवायकी दिली ह्या माद्रीची ही 70-60 वर्सां तांणी ही एक्सरसायज केन्नाच करूंक नासली आपले मागणे करीत हा तांकां सजमणी दिल्या उपरांत
तांकां तो व्हिडिओ आपल्या आपल्या ओतमीक दोळ्यांनी पळोवंक ओतमीक दोळ्यांनी तुम्ही म्हणटाल्यार कशे भाशेन म्हज्या ओतमीक दोळ्यांनी पळोवंक जाता कशे भाशेन म्हजो व्हिडिओ करूंक जाता हांव तुमकां विचारता हांव तुमकां एक विचारता आतांच एक्सप्रेस करया आमी आतां तुमी तुमचे दोळे सगळे उगट्या जो कोण आतां फकत म्हाका आयकता जो कोण हे क्लासीन हा फकत मल्टीटास्किंग करिना फकत म्हाका पळयता फकत हांवच दिश्टी पडटा म्हाका पळयता म्हाका आयकता तीच आतां जे सांगता ते तूं आतां शिंवताय जाल्यार जर तुजें चिली फ्राय चलता जाल्यार तुजें नुस्तें भाजता जाल्यार आनी तुजें चिकन हा जाल्यार तुजें टिफिन करताय जाल्यार 4 वस्तू करताय जाल्यार आनी एके वाटेन आयकता जाल्यार तुज्यान जें हांव सांगूंक सोदता तें करूंक जावचें ना देखून तुका ही जोत्राय तुजी सारकी दवरची पडटली म्हणून तूं आतां जें कोत्ताय तें करपाचें मन कर आनी फकत ह्या मोबायला कडेन येस तुजी भुरगीं हा जाल्यार तुजे नातू हा जाल्यार तुजो टीव्ही चालू हा जाल्यार तुज्या दुसऱ्या फोनाचेर एक व्हिडिओ चालू हा जाल्यार आनी कितें सांगता रे कितें Praise God. आनी एके वाटेन आयकता पांय फावजे जावचो ना मल्टीटास्किंग जावचें हें कोत्ताय जाल्यार तुजी आख्खी चोत्राय ह्या वेळार म्हजेर दवर उपकार करून म्हजेर दवर तुमी उपकार करून दवरशात जाल्यार तेन्नाच की म्हज्यान तुमच्यान ही एक्सप्रेस करूंक जाता Thank you, Jesus. Oi, brother. कोणी जाणा हालो पासून म्हणपाक तयार ना कित्याक तुमचे मल्टीटास्किंग चलता Praise God. Praise जेजू God. Praise God. Thank brother. you, जेजू कारगा जेजू Praise कारगा. God. बरें जी कोण आपली सिंथीत जे हांवें सांगलां तें एक लोगोर कित्याक केन्ना आमची 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 भासाभास चलता कोण आमची चलता आरे कोण रे तकचे बोव मारता रे कोण कितें सांगता रे आपण बाबा आपयला काय जाता तुमी हांव तुमकां विचारता तुमची चोत्राय तुमी खरेपणी दवरल्या जाल्यार तुमी म्हाका पळयात आतां तुमी म्हाका पळयतात जाल्यार तुमचे दोळे बंद दवरात आनी तुमचो उजवो हात रायट हँड तुमच्या हाताचेर दवरात दोळे बंद दवरात आनी तुमचे दोळे तुमचे रायट हँड जो रायट हँड हा लायट ऑफ करूंक जाय जाल्यार चड उजवाड दवरी नाकात आनी एका पळय तुमच्या व्हिडिओ पळोवंक जाता की एनीवे तुमकां कोण पळयना तुमचो व्हिडिओ चालू ना तुम्ही कावकार रुमान आहात वा तुम्ही एका रुमान आहात फकत मातसो तुमचे दोळे बंद करून तुमचो उजवो हात तुमच्या हाताचेर दवरात क्लोज युअर आयज अँड कीप युअर आयज क्लोज्ड विथ युअर रायट हँड तुमच्या उजव्या हातान दोळे बंद दवरात ओके हांव जे सांगता तें करात जेन्ना तूं दोळे बंद दवरताय तुका कितें दिसता आतां काय ना कांय ना कित्याक आतां फकत कावूकूच दिसता वय की ना पळय हांव तुमकां सांगिना दोळे उक्ते करात कित्याक तुमी म्हाका पळोवपाची गरज ना हांवूय आतां व्हिडिओचो भायर वेता हांव फकत उलयता आतां कित्याक तुमी म्हाका पळयत जाल्यार तुमी मातशी डिस्टर्ब जातल्यार हांवूय व्हिडिओचो भायर वेता हांव तुमकां फकत सांगता की तुमी आतां ह्या वेळार तुमचे दोळे बंद दवरून तुमचो उजवो हात तुमच्या दोळ्याचेर दवरून आतां फकत तुमच्या भितर कितें दिसता तुमकां फकत कावूक दिसती पडटा वय की ना जेन्ना तुमकां कावूक दिसती पडटा तुमी आतां ते दोळे बंद दवरात आनी थोडो वेळ तुमी आतां ते एक जें उतर हांवें सांगलां समजा तुमच्या जिवितांत कसली परिस्थिती आहा तुम्ही आता देवाचें उतर आयकतात तुमकां तुमच्या जिवितांत कसलें दुयेंस आसा समजा तुमची कसली पिडा आहा देवाचें उतर म्हणटा जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली समजा तुज्या कुडीन कसली दूख आहा कसले त्रास आसा दोतोरान सांगलां तें उतर घे समजा तुका सर्वीस जाय तुका भुरगें जाय तुका पुर्तुगीज पासपोर्ट जाय आतां तें उतर घे जें उतर तूं आतां त्या उतराचेर तूं आतां उतर म्हणीत हाय तें उतर घे आनी त्या उतरा प्रमाणे तुका आतां जें तुका जाय तें तुका मेळना म्हणून तूं आतां तुज्या दोळ्यांनी बंद दवरून तूं आतां तुका पळय की तुजे पुर्तुगीज पासपोर्ट मेळवली तुका आतां सर्वीस मेळवली तुका आतां ती पेकोणी मेळवली तूं आतां तुजे दोळे बुडून तूं तुकाच पळय की तुका तें ऑलरेडी कळना समजा तूं तुज्या भुरग्या पासत तूं मागणी करताय तुज्या ल्हान नातवा पासत करताय तूं तुज्या नातवाक बरे भाशेन जाला म्हणून ताका पेकोणी मेळल्या म्हणून वा ताका कितें बरें जालां म्हणून
तू आता तुझे दोळे बुडून तू आता तुझ्या नातवाक तुझ्या भुरग्याक तुका कितें तुका जाय तें तू आता पळोवंक लाग उतर घेवन बिश्टें न्हय ते उतर घेवन तातूंत पळय हांव विचारता तुमकां कितल्या जाणांक तुमकां आतां तुमकां पळोवंक दिसता अजुनूय काळोख आसा कित्याक हांवें तुमकां सांगलां देवान आमकां गिफ्ट ऑफ इमॅजिनेशन दिलां द गिफ्ट ऑफ इमॅजिनेशन म्हणजे म्हज्या ओतमीक दोळ्यांनी म्हज्यान जें देवान म्हाका दिलां तें म्हज्यान पळोवंक जाता थोड्या जाणांक म्हज्या भाव भयणीनो इतलें सोंपें जावचें ना कित्याक आमकां ही संवय ना आमकां एके भशेन एका जाग्यार शांत बसपाक संवय ना कित्याक आमकां 3-4 वस्तू एका वरान तुमी सगळे बायलो जाल्यार ऑल यू लेडीज आर मल्टीटास्किंग म्हणटच तुमकां आतां एक पोस्ट करपाक एकदम आवड जातली पूण आयज हांव कितें सांगूंक सोदतां हे लायव्ह क्लासीक एक्सरसाइज करपाक म्हाका दिसता वेळ लागतलो पूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की तुमचे दोळे भरून ते उतर घेवन तुमी आतां थोड्या जाणांक तुमकां 2 मिनटां लागतली 5 मिनटां लागतली 10 मिनटां लागतली पूण जेन्ना तुमी तुमचे दोळे बंद दवरतात आनी ते उतर घेवन तुमी आतां जें उतर सांगता तें तुमी आतां विजन करतात तुमकांच पळोवंक जाता त्या उतरा वरवीं तुमच्या अग्नीक दोळ्यांनी आतां जेन्ना तुमकां दिसून पडटलें तें तुमच्या दोळ्यांनी म्हणजे तुमकां तें इमॅजिनेशन जातलें तुमी पळोवंक लागतल्या तेन्ना तुमी तोंड उक्तें करात आनी आतां तें उतर घेवन तुमी फकत आरगांव वाखाणडी आनी दिनवास दियात की तुमकां ऑलरेडी मेळ्ळें म्हणून कित्याक हांवें तुमकां सांगलां की तुमी तुमच्या दोळे बंद दवरून तुमच्या ओत्मीक दोळ्यांनी कित्याक इज थ्रू माय मायंड हांव आतां तें जें म्हज्या जिवितांत घडलां म्हणून तें हांव पळयतां पूण तें म्हाका पळोवपाक म्हाका जाय पवित्र आत्म्याची गरज भाव भयणीनो हांव तुमकां आनीक सांगूंक सोदतां आतां तुमच्या ती एक्सरसाइज बंद करूंक जाता हांव तुमच्यान फुडें मागीर करूंक जाता हांव तुमकां फकत सांगूंक सोदतां पळय ही जी एक्सरसाइज हांव तुमकां सांगूंक सोदतां थोडे उक्ते कित्याक आतां वेळ लागतलो आनी हांवें तुमकां फकत ही जी एक्सरसाइज करून दिल्या ती तुमच्यान मागीर करूंक जाता ड्युरींग युअर प्रेयर टायम पूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की जेन्ना हांव ही एक्सरसाइज करतां ओके ही हांव हें पळोवंक सोदतां आतां कितें घडटा जाणा म्हज्या भाव भयणीनो म्हाका ही एक्सरसाइज करपाक म्हाका एक नवी रचना जावपाक एकदम गरजेचें ताका इंग्लिशीन म्हणटा आय नीड टू बी बॉर्न अगेन तेजे उपरांत म्हाका बातीस पवित्र आत्म्याचो मेळ्ळो म्हजे कडेन पवित्र आत्मा आसपाक एकदम गरजेचो कित्याक म्हजे कडेन पवित्र आत्मा ना जाल्यार हांव खरेपणी एक नवी रचना जाल्यार म्हजे भितर काळोखूच आसतलो आयकतात हांव कितें सांगता तें होय ब्रदर प्रेज गॉड पळय उजवाड येवपाक आनी देवाचो उजवाड म्हज्या आत्मीक दोळ्यांनी म्हाका पळोवपाक म्हाका जाय उजवाड पवित्र आत्म्याचो म्हाका जाय पवित्र आत्मा मनीशी उजवाड म्हज्या भितरल्या जिवितांत येवपाक कित्याक हांव उजवाडांत ना जाल्यार म्हाका दिश्टी पडना जाल्यार हांव काळोखान ना जेजून सांगलां if the darkness within you if the light within you is darkness how will you see if the light within you is darkness उजवाड जो म्हजे भितर आहा जावन आसा पवित्र आत्म्याचो जेन्ना हांव दोळे बंद दवरतां आनी हांव आतां म्हणजे दोळे बंद दवरून हे दोळे पडून त्या दुसऱ्या दोळ्यांनी करूंक सोदता टू द होली स्पिरीट आतां त्या उतरा वरवीं म्हज्यान आतां जें म्हाका जाय तें म्हज्यान पळोवंक जाता आनी आतां म्हजे कडेन तो पवित्र आत्मा ना हांव चड केन्ना खूब फावटी हांव हुस्क्यान चिंतता जो कोण हुस्क्यान चिंतता ताज्यान आतां आपलो जो देवान सांगलें तें पळोवंक जायना देखून म्हाका म्हजें मन शांतीन आसपाक एकदम गरजेचें तुमी समजता कितें सांगूंक सोदता तें Yes, brother. होय ब्रदर यस हांव आतां हुस्क्यान आसत जाल्यार म्हाका सगळें हुस्को पडला हाचो हुस्को पडला ताचो हुस्को पडला आतां हांव माय जाली आतां भुरगीं काजावयली आतां म्हाका शामाय जावपाक हुस्को पडला प्रेज गॉड तांकां कांय हुस्को पडना तांकां भुरगीं नाका म्हाका शामा जावपाक म्हाका हुस्को पडला आनी हांव आतां मागणें करता पण आतां म्हाका दिसती पडटा की हांव शामाय जाल्या म्हणून म्हजे नातू म्हाका दिसती पडटा ना कित्याक हांव हुस्क्यान आहा हुस्को करेक्ट म्हाका जाय पयली म्हजें मन शांतीन आसपाक तें मन शांतीन आसपाक म्हाका जाय एक नवी रचना जावपाक म्हाका जाय पवित्र आत्म्याची गरज कित्याक तो जावन आसा म्हजो शारोती
तो जावन आसा म्हजो आदवोगाद, तो जावन आसा म्हजो आदार करपी, तो म्हाका शांती दिता. म्हणटकीर एक पाटी म्हाका म्हज्या मनान शांती येयली. आतां तें उतर घेतलें, दोळे बंद केले, म्हज्या ओत्मीक दोळ्यांनी आतां हांवें जें तें उतर सांगता तें हांवें म्हजें जैत म्हाका जैत मेळ्ळें, म्हाका तें मेळ्ळें म्हणून हांव आतां तें इमॅजिनेशन पळयतां. जेन्ना हांव तें पळयतां, हांव आतां म्हजें तोंड उक्तें करतां आनी फकत देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास. Praise त्या भाशेन God. हांव Thank सोदतां. you, Jesus. हांवें आतां म्हणलें की म्हाका कसले त्रास आसा, दोतोरान म्हाका सांगलें की अशें हा तशें हा. हांवें त्या उतरा वरवीं हांवें आतां म्हजे कुडीन म्हाका पिकोणी मेवल्या ती हांवें पळयली आनी हांवें तोंड उक्तें केलें आनी म्हणलें, आर्गां तुका जेजू, तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. की हांव पळयतां की हांव ऑलरेडी बरो जाला. कित्याक हांवें म्हज्या ओत्मीक दोळ्यांनी म्हाका पळयलां की हांव सीक ना, हांव दुयेंत ना, हांव ऑलरेडी बरो जाला. देखून हांवें तें पळयलां म्हणून भितरतां हांव आतां आतां भाव भयणीनो, हांवें तें पळोवंक ना जालें आनी हांव आतां भटा भाशेन म्हणलें, आर्गां तुका जेजू, तुज्या गायांनी हांव बरो. हांव सीक हा. तें आतां सामकें पिशा भाशेन मागणें की ना. होय. तूं आतां फकत 50 पाटी, 100 पाटी, 500 पाटी म्हणलें जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला. म्हणलें 500 पाटी, Praise God. कितें जालें, कसले फायदो जालो, फकत फकत धर्म केलो. हांवें आतां म्हजें तोंड उक्तें केलें केन्ना, जेन्ना म्हज्या ओत्मीक दोळ्यांनी म्हाका कितें जाय तें हांवें पळयलें. आतां जेन्ना हांवें तें पळयलें, हांव सदां काल म्हज्या मागण्यांनी फकत तेंच पळयतां आनी हांव आतां फकत देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दितां. जेन्ना म्हज्या मागणेचो वेळ जालो, आतां तुमी म्हणटले, हा म्हाका सिरीज मेवली. अरे आतांच मागणी तुमच्या ब्रदरान सांगलें की हांवें मागणें केल्यार म्हाका सिरीज मेवतली, म्हाका अपॉयंटमेंट मेळटलो. आतां इतले बेगीन जावचें ना. आतां तें कितें Praise जाता, God. ओत्मीक संवसारान मीन्स इन द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड ऑलरेडी द थिंग इज इनिशिएटेड. आतां तें Amen. ऑलरेडी कॉमेंस जालें तेचो. आतां जेन्ना हांव तें पळोवंक लागतां आनी आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दितां, हांव ती बीं जें घालन तें ताका शिंपतां. आय बिगीन टू वॉटर दॅट सीड विथ थँक्सगिवींग. जितलो हांव तें आतां सदां काल आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दीत रावतां आनी तें हांव शिगीस मेवल्या म्हूण पळयतां. थोड्या दिसांनी जें हांवें भितर पळयलां तें म्हज्या जिवितांत घडोन येता. जेजूक आर्गां, Praise God. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां, Thank you, Jesus. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. आनी देखून म्हज्या भाव भयणीनो, आयज हांव तुमकां एकूच वस्त शिकोवंक सोदतां. जी आयज हांवें तुमकां शिकोवन दिली, जी आयज हांवें जी गोवायकी म्हज्या सिस्टरा बरोबर ती घडली म्हणून हांवें तांकां फकत सांगलें, तुमचो व्हिडिओ तुमी त्या उतरा वरवीं सजमणी मेवल्या म्हणून व्हिडिओ फकत तुमी करा की तुमकां पेकोणी मेवली. कितें घडलें, जेन्ना तांकां वेळ लागलो, 5, 7, 10 मिनटां लागलीं, जेन्ना ती व्हिडिओ पळोवंक लागलीं आनी आतां तोंड उक्तें करून आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवंक लागलीं, हांवें तांकां आतां तांकां आनी 3-4 दीस आनी एक सुमानभर करपाक हांवें ताचेर हात दवरलो, ताचेर मागणें केलें आनी जें ती पळयली हांवें तें मागणें केलें, ताका चार्ज दिली आनी हांवें तांकां सांगलें, आतां उठात, जें तुमकां दूख आसा ती पळयात. गेली आनी म्हणलें, Praise आतां God. तुमकां पिकोणी मेवल्या म्हणून आतां तुमी मातशी चड टीव्ही पळयनाकात, चड आळशी जायनाकात. आतां देवाचें उतर आयकत रावात. आतां देवाच्या उतरान रिगून रावात, शिकोवन आयकवात आनी आतां देवा बरोबर देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवपाचें सदां काल हेंच करात, शिंपात. म्हणटच पेकोणी मेवली म्हणजे पेकोणी उरची ना, सैतान येतलो ती व्हरपाक. पूण तुमचो संबंद देवाशी आर्गां वाखाणणी शिंपून 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 तें उतर आतां तुमच्यान एके भाशेन बरें जिवीत, सावधीचें जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. तेंच करपाक आयजतान तुमी सुरवातान सगळीं म्हणूंक लागलीं, तुजो नंबर दी, आमकां उतर धाड आनी आतां एकदम खुशाल बरीत जाली. तेच भाशेन म्हज्या भाव भयणीनो, तुज्यान आनी आमच्यान सगल्यांनी हेंच करूंक जाता. पयली वस्त म्हणल्यार तें उतर घे, त्या उतराची सजमणी घे. तें उतर आतां समजा तुका हांव आर्गां दितां. समजा म्हाका म्हजी तकली फोडटा, तकली म्हणटा हेडेक जाल्या, हांव पोटाचें मेडिसीन घेतलो, ना. हांव पेनाडोल घेतलो, हांव एनासीन घेतलो, पेनासीन घेतलो, कितें तरी पेनासीन
कितें घेतलो हांव कित्याक ते म्हाका तुमच्या हेडेकाक सारकें न्ही होय भाशेन म्हजी परिस्थिती कितें आहा त्या परिस्थिती पळोवन हांव आतां उतर सोदतां की म्हज्या परिस्थितीक कसलें उतर तें म्हाका जाय आतां म्हाका पिकोवणी जाय म्हज्यान म्हणूंक जायना थँक यू लॉर्ड दॅट यू हॅव जॉइन्ड अस टुगेदर एंड मेड अस वन फ्लेश तें उतर फकत कोणाचो काजाराचो प्रॉब्लेम आहा ताणें कसलें मागणें घेवंक जाय पूण जेन्ना म्हाका कुडीन म्हजो कसलो त्रास आहा हांवें कसलें मागणें घेवंक जाय पिकोवणेचे पिकोवणीचे आर्गां तुका जेजू तुज्या गायनी हांव बरो जालो आर्गां तुका जेजू तुवें म्हजे सगलो पिडारो गुबारलोय तुवें तुजें उतर धाडलें म्हाका पिकोवणी आतां इतले मागणे इतले स्क्रिप्चर घेवपाची गरज एक स्क्रिप्चर घे ताचेर नियाळ कर ताका उतराची सोजमणी घे जेजू पळय की ताणें जेजून कितें केलां तें आतां ती उतराची सोजमणी मेळ्ळ्या उपरांत तुज्या रुमान बस फोन बंद कर सगळ्यांक सांग राणीचेर कांय धर नाका म्हाका आपय नाका म्हाका तिजर कोण येयलो जाल्यार दारा पडे ताका थाणय सांग आतां म्हाका साडी नासतना येयल्या म्हणून हांव कोणाक पळोवपाक ना कोणाक पळय नाका थिंचोर आतां तुजो प्रेयर रूम आहा फकत तुजी अपॉइंटमेंट जेजू कडेन आतां समजा तुका कोणें तुज्या प्रायम मिनिस्टरान समजा मोदीन लोडीन पोडीन तुका एक अपॉइंटमेंट दिली आनी तुका थंयसर पळोवंक जाय जाल्यार तूं थंयसर जेन्ना थंयसर मोदी कडेन फुडें हांवें कोणें तुका फोन मारलो जाल्यार तुका थंयसर फोन मेळटलो तुका फोन मारपाक कोण तूं फोन घेतलोय तो फोनूय पासून तुका दिवचें ना तुका वरभर भायर बसचें पडटलें तुजो सिक्युरिटी चॅक करतलो आनी तुका फोन नासतना तुज्या हातान कांय बॉल्सान कांय नासतना तुका धाडटले मोदी पळोवपाक पूण जेन्ना आमी जेजू कडेन येता थंयसर मागणें करपाक आमचो मोबायल घेवन येता आमची चिकन घेवन येता आमची कॉफी घेवन येता आमची चाव घेवन येता आमचे लाडू घेवन येता आनी थंयसर बसता आनी थंयसर पियेता आनी आमच्या जेजू बरोबर आमी थंयसर मागणी करूंक सोदता मल्टीटास्किंग करूंक सोदता भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजू कडेन येता सगलो तुजो मोबायल फोन काड सगळे जे लोकांक तुज्या घरान आसा म्हणत 1 वर 2 वरां हांव कोणा कडेन उलोवचो म्हाका डिस्टर्ब करिनाका तिजो कितें बॉम्ब पडलो जाल्यार आनी कितें उजो पडलो जाल्यार म्हाका उठय पूण ना तर म्हाका कोण डिस्टर्ब करचो ना त्या वेळार हांव फकत कसलेच डिस्टर्ब करिनासतना हांव म्हज्या जेजू बरोबर आहा हांव आतां म्हजें मन ताचेर दवरतां हांव आतां मल्टीटास्किंग करिना हांव फकत म्हजी चोत्राय म्हजें मन ताचेर लायतां हांव आतां म्हजें मन उक्तें करतां आतां हांव दुसऱ्या भाशेनी उलयतां आय एम प्रेइंग इन टंग्स आय एम प्रेइंग इन द स्पिरीट आय एम प्रेइंग विथ माय गॉड हांव ताका पळयतां म्हज्या ओतपीक दोळ्यांनी जेन्ना हे भाशेन मागणें करता ह्या भाशेन हांव म्हणजे डिसिप्लीन करता ज्यो देवान आपल्या उतरान म्हाका कितें सांगलां तें तो विश्वासी म्हणून आपल्या उतराक म्हज्या जिवितान घडोवन येता म्हजो संबंद म्हज्या देवाशी घट जाता आतां हांव भावार्थान वाडटां आनी आतां हांव दुसऱ्यांक वेतान म्हजी कोवायकी दितां तांकां हांवें कशे भाशेन केलां हांव दुसऱ्यांकूय सांगतां की तीं आतां जेजू कडेन येतलीं तीं आतां जेजू बरोबर एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतलीं जेजू आर्गां जेजू जेजू Argan Christ. Jesus, Praise praise God. God. जेजू जेजू आतां भाव भयणीनो हें सांगलें ह्या प्रिचरान सांगलें हाणें कितें केलें ह्यो सगल्यो खबरो आमी सोडया आयजता आमी फकत आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया आमची चोत्राय ताच्या उतराचेर दवरया आमचें मन ताचेर घालया आमी आतां ओत्मीक दोळ्यांनी पळोवपाक सुरवात करुया आमचे तोंडान जे आमचो व्हिडिओ आहा तो जे आमी ओत्मीक दोळ्यांनी पळयला ते मेट जावपाक आमी सुरवात करुया आमचो संबंद आमच्या देवाची पवित्र आत्म्याच्या आदारान वाडोवपाक आमी सुरवात करुया एक जैतिवंत जिवीत जिवंक सुरवात करुया एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक सुरवात करुया खरेपणी असलें जिवीत देवाक जाय आपल्या भुरग्यांनी जियेल्लें हें जेन्ना आमी जियेता खरेपणी भाव भयणीनो देवाक आमी महिमा दिता आमची गोवायकी दिता कितलो लोक आमची गोवायकी आयकोन म्हाका केन्ना खूब दूख दिसता बुधवारा दीस आमी येता आनी आमची बाय मारिया भिकाऱ्या भाशेन कोणाची गोवायकी हा हालो आनी ती आपली भिकाऱ्या भाशेन विचारता
तुमकां आतां हांव म्हजी गोवायकी दिवंक जाय जाल्यार हांव फकत शिकोवन दिवपाक दिवचो ना. हांवें कितें आयज घडलें तेंच सांगलें, काल कितें घडलें, पोर कितें घडलें सांगीत जाल्यार तुमी म्हणटले अरे बाबा शिकोवन दी. आमकां जाय आमची गोवायकी सदांकाल दिवपाक. देवान आमच्या जिवितांत आमकां उरलें उतर दिलां. आमी खरेपणी देवाची भुरगीं पवित्र आत्मा दिला. आमच्या जिवितांत एका दिसा 2-3 गोवायकी आसपाक एकदम गरजेची. पण जेन्ना गोवायकीचो वेळ येता आमकां दुसऱ्याची गोवायकी आयकपाक बरें दिसता, पण आमची गोवायकी काय ना. आमचें कितें Praise God. हें दुखतालें, जेजूच्या काणयां बरी जाली, गोवायकी घेवन आमी बसना. पूण आतां जाय भाव भयणीनो, आमकां आमच्या जेजूच्या काणयां आमी पेकोणी जावन आतां आमी दुसऱ्यांक पेकोणी दिवपाची गोवायकी दिवपाक एकदम गरजेची. देखून भाव भयणीनो, आयजच्यान आमी सुरवात करुया खरेपणी. ताणें आमकां ताचें उतर दिलां. ताणें आमकां खरेपणी आमकां आपली भुरगीं केल्यात. ताचें उतर आमच्या काळजांत रिगून आसा. ताचें नियाळ करून आमी आतां तें पळोवया, जेजू पळोवया, ताणें कितें जोर केलां तें पळोवया. आमच्या भितर आमी पळयतात जाल्यार आमच्या जिवितांत मनांत पडोन दिसतलेंच देव Praise आपलो God. विश्वासी. God is faithful. Amen. 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 Praise Amen. Amen. जेजू Thank कारका. you, Jesus. जेजू कारका. Jesu Karka. Praise God. कोणाक कितें question आहा? Hello? Janina, you ready? Yes, sister, yes. Okay. Praise God. Go ahead. बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Amen. मोगडा बापा, तुझें उतर म्हणटा देव आत्मो आनी ताच्या बसप्यांनी ताका आत्म्यांत आनी स्वतांत बसूंक जाय. बापा, जेन्ना आमी तुका पळयता तेन्ना आमी आत्मीक वाटेन पळोवंक आमच्या मनाची नवसरणी जाल्या शिवाय आमच्यान कांयच देवाक अनुभवूंक जायना. बापा, ह्या वेळार जेन्ना आमी एक उतर आयकता स्वर्गार राज्याचें, तें न्हय आमकां एक सोयबीक दोळ्यांनी वो एक सोयबीक कानांनी आमी तें आयकता, पूण आमचे पांचूय वेवसे आत्मीक वाटेन ते जावंक जाय. कित्याक आत्मीक वाटेनूच आमच्यान सुर्गीचे राज्याची ओळख आमकां मेळूंक शकता. आयच्या ह्या वेळार पवित्र आत्म्या, तूं आमचे थंय उलयलाय ते आत्मीक आमचे दोळे, आत्मीक आमचे मन आनी आमचे कान तुवें केल्ल्यात देखून आमी बापा तुका किरीत आर्गां दिता ह्या वेळार. कित्याक तुवें थंय समजणी स्वर्गा राज्यांतल्यान एका तुज्या भुरग्या वरवीं तुवें ती शिकोवन दिल्ल्या खातीर बापा आमी तुका आर्गां दिता. बापा, तुका आमी आर्गां दिता, ह्या उतराची समजणी ह्या संवसाराक मेळूंक शकना, पूण संवसारान धाडलेल्या पवित्र आत्म्या वरवींच ते आमकां उतराची समजणी आमच्या काळजांतल्यान आमकां ती अनुभवूंक मेळटा जेन्ना आमी जेजूच्या नांवान एकठांय जाता, ताचे उतराशी येता, ताचे उतर वाचता आनी ताचे उतर आमी नियाळ करता. सगळ्या वेळार आमी तो नियाळ करून देवाचें उतर आमच्या आत्म्यान तें वाडोवंक आनी आमी तें तोंडान तें उच्चारून भावार्थीक उतरां आमच्या जिवितांत ती वावर करतात. देखून बापा, ह्या वेळार आमी तुका किरीत दिन वाचता ह्या उतरा वरवीं आयच्या दिसा, आनी हें उतर दुसऱ्यांक दिवंक आमकां बोड आनी काळजीदारपण तुवें दिलां देखून आमी तुका आर्गां दिता. हें उतर सदांच दुसऱ्यांक दिवंक, कित्याक तुवें म्हटलांय दोनी आख्या संवसाराक वचात आनी म्हजें शुभ वर्तमान परगट करात. पवित्र आत्म्या, हें बोड तूं आमकां दिताय तुजें उतर परगट करूंक, आनी जंय मिलाग्र्यो जापाक घडून येता जेन्ना आमी खरोच ताचो मोग आमच्या जिवितांत अनुभवता तेन्ना हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवान. Amen. आमेन.